नमस्कार, हांव भक्तीपय बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कोरोनान बसयले घरा पूण भाजयेचे मळे लावन फुलयली जीण. खण वाठारांत रावपी नावेलीच्या शेतकारांनी सोदला बेकारेक पर्याय. कोविडाच्या काळात जावन रावला पोट भरपाचे साधन. वांयगणी दर्यादेगे वयल्या कामाची जातली तपासणी. बेकायदेशीर काम जाल्ले दिसले जाल्यार सरकार करतले कारवाय. फुडल्या कांय दिसांत जाव येता पावसाचो शिवर, पूण गोंयच्या हवामानात जावचो ना बदल. हवामान खात्याचे निरीक्षण. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. भारतात एकाच दिसात 2,08,921 कोरोना केशींची नोंद जाली. दिसपट्ट्या केशींचो आंकडो देंवपाक लागला, पूण मरप्यांचो आंकडो परतून वाडपाक लागला. फाटल्या 24 वरांत 4,157 जाणांक मरण आयलां. मरप्यांचो एकूण आंकडो 3.11 लाखांचेर पावलो. भारतात सेगीत 10व्या दिसा 3 लाखां परस उण्या कोरोना केशींची नोंद जाली. भारतातल्या एक्टिव्ह केशींचो आंकडो देऊन 24,95,591 पावलो. एक्टिव्ह केशी मदीं 91,191 केशींचो उणाव दिसून आयला. सप्तकी पॉझिटिव्हिटीचे प्रमाण 11.45% आसा. पॉझिटिव्हिटीचे प्रमाण देऊन 9.42% पावला. फाटल्या 2 दिसां सावन हे प्रमाण 10% परस उणें आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. कोरोना महामारीचे निमित्त करून घरात बसून रावना आसतना दिवचल नावेलीच्या शेतकारांनी या वेळेचो फायदो करून घेतला. शेतकारांच्या एका गटान कोरोनाच्या काळात भाजी आणि हेर पीक घेतला. ह्या नादी आपूण खणीचेर काम करतालो. विश्वंभर गांवच सांगता, पूण खणी बंद जाल्या उपरांत शेत रोवपाक सुरवात केली. कोरोनाच्या ह्या काळान आपल्याक बरो फायदो जाल्ल्याचे ताचें म्हणणें. 1.5 एकरीत मागच्या पावसान आयज मोठ्या प्रमाणात सगळे तरेची भाजी काडली आणि आता भाजी काडपाचें काम चालू आहा. आता सिडलिंग प्रोसेस सुरू आहा आमचो. म्हणजे कारली, काकडी, दोडगी सगळे व्हरायटीज आमी आता सीड्स घातलेले आसा. ह्या 2-3 दिसांक आमचें प्लांटेशन आसतलें. एकंदर ह्या पॅन्डेमीक सिच्युएशनाचेर आमी जर पळयलें जाल्यार खरो ऑक्सिजन जो आसा तो आमकां मेळटा शेतांत. आणि तो ऑक्सिजन हो आरोग्याच्या दृश्टीन तसो एक नंबराचेर आमकां मनशाक जाय पडटा. तसोच जे मनशाक जाय खावपाक ते बी हांगा शेतांत मेळटा. प्रामुख्यान एक गोश्ट सांगपाक सोदता की ह्या पॅन्डेमिकान सगळे उद्योग धंदे बंद जाले, पूण तो शेती वेवसाय जो आसा हो उत्तम प्रकारे चलता. आनी हांवें जो म्हाजो धंदो सुरू केलो गेली 5 वर्सां हांव ह्या धंद्यान पूर्ण वेळ आसा, तेन्ना आमकां गोवा हॉर्टिकल्चर मोठ्या प्रमाणात कॉर्पोरेशन करतात. त्याच प्रमाणे आमच्या म्हणजे स्वताचे शॉपूय आसा. थंयसरूय सगळ्यो व्हरायटीच्यो भाजी ज्यो आसा त्यो मोठ्या प्रमाणात आमचे मार्केट जाता. दुसरी म्हत्वाची गोश्ट की पॅन्डेमिकान पयशे जे आसा ते फार्मरांक बऱ्यापैकी आता येवपाची वाटचाल जाल्ली. आनी म्हाका दिसता की शेतकाराचे खरे दीस आता येयल्ले आसा. तेन्ना एक शेतकारी म्हणून सांगूंक सोदता की गोंयान आमची ज्या जितली पडींग जमीन आहा ती मोठ्या प्रमाणात आतांच्या यंग जनरेशनान एक कल्टिवेशनाक हाडून एक आत्मनिर्भर जावचो आनी गोंय सरकाराचे जे आत्मनिर्भर आसा त्या उपक्रमांक सगळ्यांनी सहभाग जावचो. म्हणजे कोविडान तुमकां कसो कितें फायदो जाला म्हणजे कितलो असो? कोविडाच्या बाबतीत तर की म्हाजी जी हें आसा भाजी आसा ती 100% ऑर्गेनीक. की हांव कसल्याच प्रकारचे रासायनीक खत वापरना. ह्या हेतूंतल्यान म्हाका ती म्हज्या मार्केटांत आनी लोक स्वता आमच्या कडेन येवन व्हरतात आनी मोठ्या प्रमाणात जे जाता ते आमी हॉर्टिकल्चराक घालता. आमी सध्या असो नावेली एक मायनींग आसलेली जागा, म्हणजे सध्या मायनींग बंद आसा आनी खुबशे जे लोक असले पयलीं मायनींग वेवसाय नासले ते आतां शेती कडेन वळ्ळ्या. आनी अशेंच एका जाग्यार आमी उबे आसा. त्यांनी कितकीशीं वर्सां ते शेत करता आनी बऱ्यापैकी पीक घेता, भाजी हेजे तेजे उत्पादन करता. सध्या पॅन्डेमिकाच्या हें आसा तातूंत ताणें सांगलें की तेंची जी भाजी आसा ती बऱ्यापैकी चलता सध्या. आनी हॉर्टिकल्चर जे आसा डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन ते तेंची भाजी उखलता आनी तांकां बऱ्यापैकी फायदो जाता. हेतून अशें दिसता की मायनींग जी जागा पयलीं आसली मायनींग थंयसर ज्या लोक आसा त्यांनी शेती कडेन वळपाक जाय. की मायनिंगेचेरूच डिपेंड रावपाक जायना. पण आता सध्या मायनिंग बंद आसा. तातूंत
जे युवक आसा त्यांनी शेती कडेन वळोन आपले जे आत्मनिर्भर जे जावपाचें हें आसा ते साध्य करपाक जाय. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वांयगणी दर्या वेळेवेल्या कामाक लागून आदींच बोवाळ जाला. आता पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान स्वता वचून पळोवणी केली. जर कितेंय कारवाय करपाक जाय जाल्यार करतले अशेंय ताणें सांगलें. दोनापावलाच्या वांयगणी दर्या वेळेवेल्या कामाक लागून बोवाळ जाला. हॉटेल वेवस्थापन सांगता तांचे कडेन सगळे परवाने आसात खंय, पूण ह्या कामा आड कोर्टात गेल्ल्या एक्टिविस्टान हॉटेल वेवस्थापनाचो दावो भायर मारला. The Goa Pollution Control Board is an autonomous body. CRZ is an autonomous body. All these bodies are autonomous. Direct control of the minister is not there. It is the central. But we can always say, I have joined today my duty. I will examine the same. And if it is wrong, I will personally go and break it with the help of the administration staff. If it is wrong, but it is law is for everybody is the same. For me also, for everybody is the same. If I am doing wrong, I have to be also taken by the law. So let me see what it is. Let me understand. And I can assure the people of Goa that I will personally follow up and see what is the issue of. I am accountable to people of Goa, and I am accountable to everybody. And I am aware, and since I was not well, COVID नहीं लोगों ने सब COVID भी लोगों का आने के लिए डाले, so I have recovered it. So what I am trying to say is I have come back. I will monitor, and if required, I will go personally to see the inspection to see what wrong they have done. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम्स रॉड्रिक्स. बांदकाम चालू आशिल्लो राष्ट्रीय महामार्ग मळणाचो सांपळो जावन रावला. हातूंत मात्तूय दुबाव ना. नावेलेचो NH66 आनी वेस्टर्न बायपास हो ताचोच भाग. हे दोनूय महामार्ग ज्या जाग्यार येवन मेळटात थंय दिका दाखोवपी वा हेर म्हायती दिवपी कसलेच तरेचो तक्तो ना. ताका लागून लोकूय गोंदळटात. आज आमी ज्या ह्या जाग्याचेर आसात हे आसा नॅशनल हायवे 17 जी मडगांवच्यान काणकोण वता. आनीक हो जो रोड आसा फाटल्यान तो वेस्टर्न बायपास रोड, हो रोड आनीक नॅशनल हायवे हेंचो एक संगम ह्या नावेली हांगा जाता. आनी हो संगम जाता आसतना जे इंजिनियर आसात PWDचे तेणी आज नावेलीच्या MLA घेवन आज इन्स्पेक्शन केले हांगा. आनीक तेतूंक नावेलीच्या MLAन तांकां विचारले की हांगा जे दोन्ही रोड टच जाता नॅशनल हायवे 17 आनीक वेस्टर्न बायपास, तर हेजेर तुमी ओव्हरब्रिज कित्याक घातला या अंडरपास कित्याक केला. तर ते सांगपा लागले की हो जो अंडरपास आनीक ओव्हरब्रिज आनी सिग्नल हेचो सेकंड फेजीक येतलो. जो हो संगम हांगा जावपा आसा हो संगम नॅशनल हायवे आनीक वेस्टर्न बायपासाचो कितले लोकांलो ह्या जाग्याचेर जीव घेतलो हे तो काळ सांगतलो. कित्याक हांगा आतां मोदी म्हणटा ते आमी सर्कल घालतले, एक पुलीस दवरतले. Western bypass meeting the national highway. This is a national highway. This was an old national highway. This is an old national highway. The new national highway is coming inside. So this is a meeting point where they are doing roundabout. According to me, this is a temporary work. Finally, you require a overbridge over here because this is a national highway traffic. But I don't know when that national highway will do it. In the meantime, we want to make sure this road and the meeting point is finalized before the rainy season. I hope that they will be able to complete this work within the next 3-4 days. The necessary drawings are already here. Our executive engineer is here, the contractor is here, and I hope that this work will be completed by the next 3-4 days. Inga proper signal aspa जाय, signages, आणि इंगा proper traffic signals aspa जाय. So ते सांगितलं की ते टेंडर केलं जातीतले बेगीन ते ट्रॅफिक सिग्नल घातले आणि ट्रॅफिक सिग्नल येवचे आदी म्हाका दिसताले तेमी इंगा परमनंट पुलीस ट्रॅफिक पुलीस aspa जाय लोकांक गाईड करपाक. दिस इज ऑल टुगेदर अ न्यू अलाइनमेंट and it is done as scientifically. So this is the central point where the traffic from the western bypass will go, and those who are staying this side, they can just take a turn and go this side. Once this highway is completed over the bridge, then all the traffic will go. And I have requested them to have a
overbridge or underpass, the traffic which is coming can also smoothly. की सांगला त्यांनी आन्सर दिला हेजे अंडरपासा ना जाल्यार इंजिनियर आयल्लो हा, कंट्रॅक्टर आयल्लो हा, टेक्निकल कन्सल्टंट आहे हा, सो दे हॅव ओकेड इट. गोवा 365 खातीर नावेल सांगून रमेश नायकराव. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कवळेच्या नाल्यांत कोयराच्यो राशी साचून रावल्यात. हालींच लागिल्ल्या पावसान नाल्याचें उदक ओव्हरफ्लो जावन 2 घरांनी भरलें. ह्या हळशिकावण्या उदकाक लागून लागसारशें शेतूय पेड्ड्यार जालां. उदका स्तोत्र खात्यान पावसा पयलीं नालो साफ करचो थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या. या हळशिकावण्या उदकाक लागून 7 शेतकारांची शेतां पेड्ड्यार जाल्ल्याचे सरपंच राजेश कवळेकरान सांगले. पावस येवपाक 10 दीस शिल्लक आसात, ताका लागून उदका स्रोत खात्यान बेगोबेग हो नालो निवळ करून दिवचो अशी मागणी तांणी केल्या. कामाचो एस्टिमेट काडिल्लो आसा, पूण तांकां काम करपाक मान्यताय मेळूंक नाशिल्ल्याचे ताणें सांगलें. एक्चुअली आज आमचो कपलेश्वर नाला बेतोडेच्यान सगळी घाण पुणेच्यानी आनी ह्या नाल्याक आमच्या मेन नाल्याक लागता. पूण इरिगेशन डिपार्टमेंटान हेजेर 2 म्हयने पयलीं काम करपाक जाय. म्हाज्या हिणे तरी क्लियरन्स करपाक जाय. ती लाकडां बिकडां कितें तरी आसा सगळी येवन आमच्या वेळपान लागली आनी इतली घाण जाल्या की कचरो कितलोय जर क्लीन केलो जाल्यार म्हाका दिसता नालांनी कचरो भरपूर आसा, तो काडपाची आज गरज आसा. दुसरी गोश्ट ते जेन्ना आमच्या वेळपान बांदाक लागलो तेन्ना आमचे थंय अंकुश नायक आनी दुसरो आमगेलो आनंद नायक हे दोगांयच्या घरान ते उदक गेलें. मोठी हानी जाली म्हणटा ती शेतकऱ्यांची. तेंची शेतां ऑलरेडी लिवपाची आशिल्ली आनी ती शेतां सगळीं उदकान जमीनदोस्त जाली आनी कमीत कमी 7-8 शेतकऱ्यांक भरपूर लुकसाण जाल्लें आसा. हांव सरकारा कडेन मागतां की तांकां ती कितें तरी लुकसाण भरपाई दिवची. इरिगेशन डिपार्टमेंटान हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा. हेजे नाला बांदल्या ते नालान देंवपाक सुद्दां काही कडेन देंवपाक सुद्दां तेंच्यांनी जागो दवरलेलो ना. देवन बाबा कितें तरी करतलो म्हणून. सो जो मनीस समज पडलो जाल्यार डायरेक्ट आमचे उणीर लागपाचो आनी हाती मेळपाचो ना. पूण जे फुडले जे नाला तेंचे बांदपाचे उरल्याक कवळे पाट्या वयल्यान फुडें ते नालान तरी हेंच्यांनी कितें तरी प्रोविजन दवरचें आनी ते नाला बांदून घेवचे. पूण ही सगळी जी हळशीक आसा ही प्री मोन्सुना पयलीं तेंच्यांनी काडपाक जाय. गोवा 365 खातीर कवळेच्यान कृष्ण नायक. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत कमी अदीक प्रमाणात पावसाचो शिवर पडलो. अशें आसलें तरी उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या उण्या आनी चडावा तापमानात व्हडलोसो फरक दिसून आयलो ना. मुरगांवां सगळ्यांत चड 34.3 डिग्री सेल्सियस चडावा तापमानाची नोंद जाली. गोंयांत फुडले कांय दीस पावस पडूं येता. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो ट्विटर आनी फेसबूक अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीचो काळ चल्ला. सरकारान आपले परीन यत्न करताच, पूण आमी एक गजाल करूया. कोविड-19च्या काळांत घेवया जतनाय. वापरूया मास्क, दवरुया सोशल डिस्टन्स आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.